सी आमचे इनडेफिनीट स्ट्रायक हो आसा सद्या स्टार्ट जाल्लो कालच्यान आनी खरें म्हणल्यार आमी परमिशन बीन सगळें अप्लाय केल्लें आनी परमिशन्स अप्लाय करून सुद्दां आमकां परमिशन्स दिवंक ना. 3 दीस पयलीं आमी 30 तारखेक आमी अप्लाय केल्लें की आमकां धरणां दवरपाक जाय म्हणून अ सिंपल धरणां फॉर आर 10 डिमांड्स. सो 10 डिमांड्साक लागून आमी धरणां दिवपाक लागून प्रपोजल्स घातलेलो. तो प्रपोजल आजून पर्यंत म्हाजे अप्रुवल्स दिल्ले ना. 3 दीस जाले आनी आज कालच्या दिसा आमकां स्वता जावन बसचें पडलें. कोणाकूच इन्वायट करूं ना कित्याक बिकॉज आय हॅव टेकन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी हांव हांगासर आझाद मैदानाचेर काल पावसान रातभर न्हिदला आनी हें दाखोवपा खातीर की कितलेचशे फावटी आमी आझाद मैदानाचेर परमिशन्स घातलेले ते परमिशन डिनाय केल्ले आहा. इनफ जावं आनी खंयचे एनजीओ जावं कितलेच फावटी तेंच्यांनी डिनाय केल्ले आनी तांकां आझाद मैदाना कडेन अलाव सुद्दां करना. प्रोटेस्ट घेवन येयल्लो 18 जुनाक हांगासर तेन्ना सुद्दां आमकां उखलून जे कारापूरच्या बायलांक उखलून थंयसर हांगासर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशना कडेन व्हेल्लें. सो हें आमी पळयल्या उपरांत आमी म्हणलें की पयलीं परमिशन्स घेतलो आनी मागीर लोकांक अपील करतलो. सो आज पर्यंत आमकां परमिशन्स दिल्ले ना आनी हांवें हो जो धरणा आहा पळय म्हाजो सुरवात केल्लो आहा कालच्यान सुरवात केल्लो आसा. सो हो धरणा कित्याक लागून आसा आमी वेगळे वेगळे विशय जे आहा पळय ते वेगळे वेगळे लोक फायट करीत आसा आनी आयज सरकाराक तें खबर आसा की जितले नंबर ऑफ इश्यूज वाडटले तितले लोक स्प्लीट जावन काम करतले. सो आज म्हादय खातीर हो विशय ऑलरेडी डेफिनेटली हो विशय ऑलरेडी लडटा. ऑर्गनायजेशन्स आहा लडटा पूण एंड रिजल्ट्स आहा पळय तो येयना. दुसरी गजाल म्हणजे प्रवाह जो आहा पळय प्रवाह कमिटी केलेली आहा तेंय जायना. सो आमचो एक डिमांड जो म्हादय खातीर सरकारा कडेन विनंती करता की ज्या पर्यंत जो मनीस आमचो हाडयता कोण कर्नाटका गव्हर्मेंट जो आहा पळय तो आमचो डायवर्जन्स करता आनी आमकां म्हादय जे आहा पळय ती हाडयता. सो म्हादयचो इश्यू ज्या पर्यंत आमचो रिजॉल्व जायना त्या पर्यंत आमी जे कर्नाटका कडेन बिझनेस जे करता गोवा गव्हर्मेंट बिझनेस करता पळय ते कंप्लिटली बंद करपाक जाय. तांकां हॅम्पर जावपाक जाय तेंच्या बिझनेसान. सो हे फर्स्ट डिमांड जो डिमांड आमचो म्हादयचे रिलेटेड आसा. सेकेंड म्हणटा ते आमी सगळ्यो बायलो ज्यो आहा पळय त्यो आज मुखार फुडाकार घेता आनी प्रोटेस्ट करता आनी गोंय राखपाचें काम करता पूण ते केन्ना रिप्रेझेंटेशन तेंचें आसना एसेंब्लीन. सो आमी मागणी करता की रिजर्वेशन येता तें पळया केन्ना पावता तें पूण रिप्रेझेंटेशन जें आहा पळय तें पॉलिटिकल पार्ट्यांनी जें आसा पळय तें रिप्रेझेंटेशन दाखयचें पडटलें एसेंब्लीन. रिप्रेझेंटेशन केन्ना दाखयता जेन्ना 50% ऑफ द टिकेट्स वील बी गिवन टू द विमन्स तेन्नाच रिप्रेझेंटेशन आमचें वाडटलें बायलांचें. सो ह्या एका आमी तुमचो डिमांड आसा. लँड यूज आनी रिजनल रिफॉर्म्स ओके ह्या हितून आमी पयली डिमांड घालता. रिजनल प्लॅन 2021 have to kept on hold आणि न्यू प्लॅन 2041 have to be executed drafted आणि स्टार्ट जावपाक जाय आनी नोटिफाय जावपाक जाय. त्या पर्यंत हो होल्ड जावपाक जाय कित्याक हे सगळे प्रोजेक्ट जे आहा पळय 39 हे काबार करतात ते करतात पूण हे मॅक्झिमम मेजॉरिटी प्रोजेक्ट लायक लोडा एंड ऑल दीस वॉज डन बाय दी रिजनल प्लॅन. सो ह्या रिजनल प्लॅनाक लागून हे सगळें वातावरण जें आहा पळय तें काबार जाल्लें आसा. सो आमचो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप आणि नो अमेंडमेंट्स इन अमेंडमेंट इन द TCB लायक 39A 72 हे अमेंडमेंट्स आसपाक जायना. इट शूड बी ओनली वन रिजनल प्लॅन फॉर वन स्टेट. ओके मागीर आमचो जे मिनिमम वेजीस जे आसा सद्या एट प्रेजेंट कंप्लिटली तुवें पळयलां आसतलें लोकांची परिस्थिती अशी जाता लास्ट मुमेंट पर्यंत पावता की सॅलरी पडली काय न्हू गेली. कित्याक आज सॅलरी पडली जाल्यार फुडल्या 10 दिसांनी तेची सॅलरी काबार. सो प्रश्न कितें येता की ह्या सायटींच्यान म्हारगाय वाडयत रावला पूण ते मिनिमम वेजीसाचे चेंजीस कोण करतलो. मिनिमम वेजीस जे आसा पळय अक्रॉस द स्टेट यू हॅव अ मिनिमम वेजीस. सो म्हळ्यार हे सायडीन जे म्हारगाय वाडटा जावं ती इलेक्ट्रिसिटी वॉटर गॅस हे वाडटा पेट्रोल वाडटा जाल्यार त्या मनशाचें कोण चिंततलो जो प्रायवेटान आसा त्या मनशाचें चिंतपाक जाय न्ही. सो बेजिकली ही म्हारगाय वाडटा तशी तुमची मिनिमम वेजीसूय वाडपाक जाय एका वर्साचो. तो एक डिमांड आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती हांगासर गोंयभर तुमी पळयलां की गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जे आसा पळय ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर जे आसा तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करून 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 10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टूच रिन्यू करता. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जो हाडलेलो हो पळय टेम्पररी बेसीस हाडलेलो. सो आज जो हो कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस सिस्टम जो आहा पळय तो कंप्लिटली म्हळ्यार एकदां 6 म्हयन्याचो कॉन्ट्रॅक्ट जालो त्या जॉबा खातीर तो सॉरी 1 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट जालो जाल्यार तो 1 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट आहा पळय तो मागीर रेग्युलरायजेशन जावपाक जाय. कंप्लिटली 1 वर्साचो एक्सपिरियन्स जालो रेग्युलरायज जावपाक जाय. अशें न्ही लोकांक तळमोवपाक कित्याक ताका जो कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसा पळय 10 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्ट ताका इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर हीम टू इवन टेक अ लोन.
सो एक लोन सुद्दां तर घालतलो जाल्यार ताजो फुडार कसो जातलो. सो हें जें आहा पळय रेगुलरायजेशन्स करपाक हें खूब गरजेचें आसा. मागीर ताज्या नंतर आमी विमन्साचे पयले एज्युकेशनल रिफॉर्म्स पेपर लिकाचे आमी सगळे पयले आसा. पूण हांव मेन पॉयंट जो गोंया खातीर इम्पॉर्टंट आसा तो म्हणटा तो आमचे जे भाऊसाहेब बांदोडकरान जी शाळा हाडलेल्यो आनी आमच्यो शाळा हाडून त्यो शाळा गव्हर्मेंट शाळा ज्यो आशिल्ल्यो त्यो शाळा आयज सगळ्यो बंद पडपाक पावला. कित्याक ह्यो शाळा ज्यो बंद पडयला हे सगळे मंत्री आहा तांच्यांनी आपली पर्सनल स्कुलां घातलेलीं आहा आनी ही गव्हर्मेंट जी आहा पळय जी चलताली पळय ते बेजिकली सगळे बंद पडलेले आहा. सो आयज बारीक मनशांनी वचपाचें खंय. सो आमचो रिफॉर्म एज्युकेशनल रिफॉर्म जे आहा पळय इन टर्म्स ऑफ एज्युकेशन क्वॉलिटी ऑफ एज्युकेशन रिक्रुटमेंट इन द टिचर्स आनी प्लस द ट्रान्सफॉर्मेशन इन दी एज्युकेशन दॅट इज रायट नाव वी आर इन अ AI वर्ल्ड. सो AI जी आसा पळय वील बी द फ्युचर रायट नाव. सो आमकां त्या लेवलाचेर आमकां ट्रान्सफॉर्मेशन्स करपाक जाय म्हणून होवूय आमचो डिमांड आसा. EVM जे आसा पळय वी ऑल नो दॅट EVM अक्रॉस वी वॉन्ट ट्रान्सपरन्सी इन EVM अँड वी वॉन्ट द बॅलेट पेपर टू कम बॅक इन टू द सिस्टम. सो अशे वेगळे इफ आय एम नॉट मिस्टेकन आय हॅव नॉट फॉरगॉटन एनी इश्यूज. सो ऑल दीज इश्यूज इज बीन फॉट बाय सम अदर पीपल अक्रॉस गोवा. कोणी ना कोणी हे विशय घेतलेले आसात आनी आमी तेजे भाग जाल्लेले आसात. आय एम बीन पार्ट ऑफ एवरी इश्यूज. रायट नाव वी हॅव गिवन अ कॉल for all the people of Goa, let us come together and fight the issue as one issue. Tribal communityचो एक इश्यू हांव विसरलो तो सांगपाक लागून की आमकां 10.23% ऑफ द प्रोविजन ट्रायबल कम्युनिटीक आसा की TSP फंड म्हणटा तो 10.23% पॉप्युलेशन आसा तेजे प्रमाणे 10.23% म्हणजे हो पॉप्युलेशन आतांचो सेन्सस न्हू पयलींचो. सो 10.23% इज द TSP फंड वीच विल बी एलोकेटेड अँड युटिलायज्ड. आज सरकार 400 कोटी सुद्दां वापर करना 3200 कोटींतल्यान. म्हणल्यार हेतून कळटा की कंप्लीट लूट चल्लेले आसा आनी ह्या लुटाक लागून आमचें डेव्हलपमेंट जावपाक पावना. केपें सांगे काणकोण ह्या एरियेन जे रोड इवन पणजे नजदीक शारां आहा पळय त्या पणजे नजदीक शारांनी आमी रोड सुद्दां करपाक शकना ट्रायबल एरियन थंयसर. उदकाचो प्रोविजन जावना आजून पर्यंत खुबशे एरियेन लायटीचो प्रोविजन जावना आजून पर्यंत खुबशे एरियेन. सो हे पयसो तर येयल्लो जाल्यार सगळे प्रोविजन्स आमचे सॉर्ट आउट जातले जाल्यार मातयेची घरां आयज कॉन्क्रीट जावतली आसली स्लॅबाची घरां जातली आसली. सो हे पयशे जो वापर करपाक जाय हो वापर करिना. दीस इज टोटली डायवर्टेड ऑर अनयुटिलायज्ड अँड नो वन इज लेस बॉदर्ड अबाउट दीस. सो हो विशय जो आहा पळय तो आमचो क्लियर कट ट्रायबल कम्युनिटीक लागून आहा. सो बायलांक लागून डिमांड्स आसा बायलांचे सेफ्टीक लागून डिमांड्स आसा ट्रायबलाक लागून डिमांड्स आसा. रिजनल प्लॅनाचो जो आहा पळय लँड यूज आनी लँड रिजनल प्लॅन रिफॉर्म्स आहा पळय तेजो डिमांड्स आसा. मागीर म्हादय खातीर डिमांड्स आसा वीच इज द ओन्ली रिसोर्स वीच इज द लार्जस्ट रिसोर्स फॉर गोवा रायट नाव बिकॉज 60% ऑफ द वॉटर इज कम्प्लिटली आनी लोक जे आहा पळय ते कम्प्लिटली डिपेंड ऑन द म्हादय. म्हणल्यार त्या बेल्ट आसा पळय ते फार्मर्स डिपेंडंट आसा. नॅचरल फ्लो ऑफ रिसोर्सीस जे आहा पळय ते बाकीचे युटले फार्मिंगेक जावं वेगळे वेगळे तरे कडेन यूज जाल्ले आसा. सो दीज आर द जेन्युइन डिमांड्स वीच हॅज बीन पूट अक्रॉस. आनी द लास्ट डिमांड इज टू दी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज. वी आर डिमांडींग दीस हे सगळे विशय जे आहा पळय ते सरकारान निवोवपाक जाय कित्याक दीज आर जेन्युइन इश्यूज वीच गव्हर्मेंट हॅव प्रॉमिस्ड आनी ते डिलिव्हर करतले म्हणून सांगलें. हे तर जायना जाल्यार रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट हेड्स हॅव टू रिजायन. रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंट हॅव टू रिजायन. आनी हें तर तेंचे कडेन तर जमना जाल्यार लास्ट आमकां 67% ऑफ दी ओपोजिशन forget about 33%. 67% of the opposition have to come unitedly and see if they can demand this to the government. If they can, then this united force will be playing a very important role for upcoming elections. आज गोयचे राखणदार जे आहा पळय ते ऑर्गनायजेशन it is a political front. It is not a political party. We are giving a political change. If anyone wants to join, they are welcome to join. आणि तांचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करताय वी एज अ रामा काणकोणकर आय एम नॉट सिटींग ओवर हियर. आमी आयज हांगासर गोंया खातीर बशिल्ले आसा. सो गोंया खातीर आमचे पर्सनल डिफरन्सीस नाल्यार कितें आसा ते सायटीक दवरून प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीनी डिफरन्सीस आसा तांच्यांनी आपले पॉलिटिकल पार्टीचे ते इंटरनल पॉलिटिकल डिफरन्सीस दिवन सगळे जाणांनी एकठांय येवचें पडटलें आनी एकठांय येवन हो लढो आहा पळय तो लढचो पडटलो. आनी म्हाका दिसता की सगळे जाण एकठांय येतले आनी हो लढो लढटलो. इवन आतां जे एसटीचे बांदव आमचे जे भायर सरलेले आसा रिजर्वेशनाक लागून आय होप दे हॅव कम आउट फॉर द रिजर्वेशन
कित्याक हे रिजर्वेशनाक तर भायर सरलेले आसात जाल्यार तांकां जे रिजर्वेशनाक आमी डिमांड करतले हांगासरूच बसून आझाद मैदानाचेर आमी प्रोटेस्ट केल्लो आनी आमी दाखोवन दिल्लें आहा BJPक की तुमी तर आमकां 24 पयलीं इलेक्शनाक दिना रिजर्वेशन आमी उडोवन दाखयल्लें आसा. सो सेम तर तांची आयडियोलॉजी आसा की समज तर ते रिजर्वेशन दिना जाल्यार ते रिजायन करून तांच्या अगेन्स्ट विरुद्ध काम करतले जाल्यार म्हजो पाठिंबो तांकां लागून आसतलो. ना माझे चालूच उरतलें. सी आय हॅव सेड दॅट फ्रॉम 1st to 15th म्हजें आंदोलन आमचें आंदोलन आहा तें चालू उरतलें. ओके, एवरीवन इज वेलकम, दे ऑल आर ब्रदर्स, बट देर इज वन थिंग, this time ST community cannot be used for our own political agendas. Demands fulfill करूया, demands important आसा. Political reservation is not the only issue. Notification of the tribal areas जाली ना. जे आमचे डिमांड्स आमचे नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रायबल एरियाज जाली ना, त्याच्या नंतर बॅकलॉग्स आहा ते भरले ना, त्याच्या नंतर FRC केसीस ज्यो 10,000 FRC केसीस ज्यो क्लेम्स घातलेल्यो आहा आमची जमनी आमचे कडेन दिया म्हणून, तेतूंतले 2,000 क्लेम्स आहा पळय ते केल्ल्यो आहा, बाकीच्यो 8,000 सुमार मायज पेंडींग आसा. सो हे सगळे जे विशय नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रायबल एरिया, ट्रायबल एडवायझरी कावन्सिल्स, मागीर आमचे हे TSP फंड, हे जे पयशे मेळपाक जाय, हे सगळे जे आहा पळय, दीज आर द डिमांड्स वीच वॉज इन फॅक्ट दीस ऑर्गनायजेशन जे आसा पळय, दे वर फायटींग दी ऑर्गनायजेशन. हे 10 डिमांडा खातीर 12 डिमांडा खातीर मंगेश आनी दिलीपाची बळी जाली. जळोवन जे लोक मेला पळय मंगेश आनी दिलीप 2011च्या बाळी आंदोलनान ते डिमांड हेच मागताले आनी आज पर्यंत तो डिमांड फुलफील जालो ना. तेच डिमांड जे आहा पळय म्हजे लागून आसा, ते इफ दे आर वेलकम टू सपोर्ट फॉर दीस, इफ दे आर कमिंग, दे आर वेलकम टू सपोर्ट दीस डिमांड्स, बिकॉज हो डिमांड समाजाचोच डिमांड आसा. आयज जेन्ना रामा बसला पळय हांगासर उपोशणाक, त्या टायमार आमकां दिसलें की आमी येवन हांगासर सपोर्ट करचो ताका. कारण इतलेंच की आयज जेन्ना आमी गोंयांत पळयतात तेन्ना इच एंड एवरी गांवांनी जेन्ना आमी पळयता आसतना थंय खंय ना खंय तरी एजिटेशन चालू आसता. आनी हो फेलियर कोणाचो? हो रुलिंगेचो फेलियर असो आमी म्हणूं शकना. हेतून हो फेलियर जो आसा पळय तो आमचो इवन ऑपोजिशनाचो. कारण हे जे इशू आसता पळय ते आयज गांवचे लोकांनी लोक घेता, पूण हो जो इशू आसता ते ऑपोजिशनान घेवपाचे आसता. पूण कितें जाल्लें आसा, आयज जेन्ना रामा बसला आमी जेन्ना तेजे कडेन उलयले तेन्ना आमकां कळोन येयलें तो बसला फकत युनिटी करपा खातीर. आयज जे इशूज जे इच एंड एवरी गांवांनी जे चलता ते इशू खंय तरी एक जाग्या वयल्यान जावचो म्हणून तो बसला. सो मागता की आयज जे गोंयचे लोक आसा तेंच्यांनी हांगासर येवचो. कारण इतलोच, हांगा येयले म्हणून तुमी रामाक सपोर्ट करपाक अशें न्ही, इतलेच कारणां खातीर येवपाचो की ऑपोजिशनाचेर एक प्रेशर घालचो म्हणून. रुलींग सोडून दी, ऑपोजिशनाचेर प्रेशर येवपाक जाय म्हणून हांगासर म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी येवपाची गरज आसा. आयज आमी हांगासर रामांक आयज दुसरो दीस स्ट्रायकाचो. सो हांव आयज लोकांक सांगपाक सोदता की आयज प्रत्येक गोंयकार जो बहुजन समाज जावं बारीक समाजाचो लोक आहा जावं आमचे 67% वोट पळय पडल्या ते ओपोजिशनाक पडल्या आनी रुलिंगान पडल्या 33%. सो हांव लोकां कडेन मागता की आयज ते 67% लोक आहा न्हू तेंच्यांनी हांगासर येवन हांगासर रामांक साथ दिवपाची गरज आसा. कित्याक आयज रामा आपल्या स्वताक लागून हांगासर झगडना. आयज रामा कितलेशेच इश्यू घेवन येयला हांगासर, कितलीशीच प्रॉब्लमां जाल्लीं आसा आमच्या गोंयांत की गोंयच्या अक्षरशः डिस्ट्रक्शन दिसान दीस जायत आहा. आनी आतां हांगासर 27 इलेक्शन येवपाचें आहा. त्या इलेक्शनाक की आयज लोकांनी सजमोंक जाय की ह्या परत सरकाराक तर परत हाडलो जिखून जाल्यार आमकां अक्षरशः हातीन कट्टी घेवची पडटली. आमकां अक्षरशः ह्या सरकारान आमकां लाचार करून सोडल्या, भिकारी करून सोडल्या आमकां. आयज हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की आयज रामान हांगासर 15 दिसांचो आयज हें केला, प्रोटेस्ट केला. त्या प्रोटेस्टाक प्रत्येक लोक जे त्रासान आहात तेंच्यांनी हांगासर येवन रामांक साथ दिवची गरज आसा. हांव रिक्वेस्ट करता प्रत्येक गोंयकारांक की आयज कितलेशेच इश्यू आहा, लँड माफिया जावं लँड हें केलें कन्वर्जन केल्या जावं 39A हाडला ते एक स्क्रॅप करूंक जाय, जावं मायनींग इश्यू, टॅक्सी इश्यू, परत कॅसिनोचे इश्यू, खंयचे फुलां कारां, फ्रूट कारां, जाल्यार प्लांबर जावं खंयचे आहा सगळे मायग्रंटांनी सारको तेचेर कब्जा करून दवरला. आमच्या गोंयकारांक कांयच उरलेलें ना हांगा हो सरकार येयल्ल्याक.
आयज आमी पळयता की आयज खंयसरूय वच की मायग्रंटूच दिश्टी पडटा रातच्या रस्त्याचेर आनी हे ते सगळे गल्लेनी आयज कन्स्ट्रक्शनां येता आनी भायलो येवन रावता हांगासर फ्लॅटांक येते आनी हे ते करून आयज पळय आयज एक 20 फ्लॅटांचो जर एक बिल्डींग जाता एका गल्लेन जावं खंयच्या वाड्यार जाल्यार 20 लोकांच्यो 20 गाडयो जावं तेंचे केन्ना फंक्शन जाता तेन्ना आनीक गाडयो तेंचे वाडटा पार्किंग इश्यू लायटीचो इश्यू परत आमच्या गॅस हे सगळी म्हारगाय जाल्ली आहा उदक तर आतां शॉर्टेज आहातच गोंयांत सो हांव प्रत्येक गोंयकारां कडेन मागतां की हांगासर येवन रामांक साथ दियात आनी आमचें गोंय वाटयात नाल्यार आमचें गोंय फुडें आमकां कांय उरचें ना गोंय काबार जातलें